जो सेकंड व्हिडिओ आयला ताजो प्रूफ जावपाक जाय आनी परत एकदा हांव इंडिपेंडंटली पुलिसांक मागता की इंडिपेंडंटली प्रूफ करा सोर्स ऑफ सेकंड व्हिडिओ, क्रेडिबिलिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ, ताजो जेन्युनिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ आनी तो जालो कसो खंयच्यान सर्क्युलेट जालो वेन द एक्यूज इज इन कस्टडी. आय थिंक दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड बिकॉज क्लॅरिटी थंयच्यान येतली. ऑपोजिशनाक विक्टिमायजेशन करपाची खरीच गरज असली ह्या गजालीन काय ना ह्या प्रश्नाचें उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें आनी दिवपाकूय जाय आनी म्हाका दिसता तोच प्रश्न तुमी तांकां विचारता. आयज आनी आयज स्पेशल कितें अशें ना कारण आयज परत तुमकां आपयलें तेन्ना आयज कितें कालचें रिपीट कालचीच गितां आज परत वाचली आमी. आय डोंट थिंक देर इज एनीथींग मच आनी सांगपाचें आमचे कडेन आनी दुसरें कितें नाशिल्लें जाल्यार आनी विचारून प्रश्न काय नाशिल्ले. पूण आतां तुमकां सेकंड व्हिडिओ रिलेटेड तुमकां विचारलें कारण तितून नांव बी घेतलें म्हणून तुमकां कितें परत विचारप बी जालें ताजेर ते कालच्यान सुरूच आशिल्ले. जे काल विचारला तेच आज विचारला. इट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. एज अ विटनेस वॉट एवर आय कूड टेल येस्टरडे आय हॅव टोल्ड टुडे देर इज नथींग मोर दॅट नीडेड टू बी टोल्ड ऑर दॅट वॉज आनी हांवें नाच जाल्यार आनी आमी कितें सांगतले. परत तुमी आपयला ना आनी परत आनी काय आनी सोंपलें काय ना तें खबर ना. आयज दुसरो अंक सोंपलो अशें हांव मानून चलता कारण आमी ऑपोजिशन म्हणून सरकारा विरोध उलयतलेच तेन्ना उलयता म्हणून टार्गेट आमकां करप जातलेंच. सो लेट अस सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तुमचो मोबायल बीन कितें तुमच्या कस्टडीन घेतलो तुमचो म्हजो मोबायल कितें हांव कितें एक्यूज जाय म्हजो मोबायल घेवपाक सेकंड व्हिडिओचेर त्याच दिसा दिला न्ही सेकंड व्हिडिओचेर कितें सेकंड व्हिडिओ परत एकदा हांव रिपीट करता जो काल आयलो ताजो टायमींग जर पळय ताजो टायमींग इज कोइन्सायडींग वीथ माय एंट्री टू द पुलीस स्टेशन. ताजो टायमींग इज कोइन्सायडींग वीथ द स्टेटमेंट बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टरान म्हणलें त्या टायमांकूय कोइन्सायड जाता. त्या व्हिडिओचो कंटेंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीच सेज दॅट 17 त्या व्हिडिओन म्हणटा तो 17 कितें गजाली घडल्यो म्हणटा. 17 न्ही 15 डिसेंबराक ताणें व्हिडिओ धाडिल्ले आनी तुमचे कडेन पाविल्ले. जो व्हिडिओ काडून धाडटा तोच ती मिस्टेक करपाक शकना हाजो अर्थ तो व्हिडिओ ताका काडपाक लायिल्लो हाचे बद्दल म्हाका तरी डावट दिसना. शिवाय त्या व्हिडिओन तो वक्ल घालून वाचता आनी दोळे हालयनासतना तो कितें वाचता. इट इज अ व्हिडिओ वीच इज ट्युटर्ड एंड वीच इज मेड टू बी वीच इज रिलीज एट द टायम वेन पुलीस एंड चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो क्लेमींग की तो कस्टडीन आशिल्लो. जेन्ना तो क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आशिल्लो जाल्यार त्या टायमारूच तो व्हिडिओ आवट जावप आनी कोइन्सिडंटली पर्टिक्युलरली टू इन अ सर्टन सोर्सीस इट इज व्हेरी डावटफूल. सो आय थिंक इट्स व्हेरी क्लियर की त्या व्हिडिओन कितलें तथ्य आसा ना तें लोकांनी ठरोवपाचें. आय थिंक एनी नॉर्मल ह्युमन वील नो दॅट सेकंड व्हिडिओ वॉज ट्युटर्ड, डॉक्टर्ड, फोर्स्ड व्हिडिओ. मे बी त्या एक्युजाक ल्युअर करून तो केला आसा. ताका कितें फॅसिलिटीज दिता म्हणून दिला आसा, ताका बेल मेळपाक दिला प्रॉमीस करून तो दिला आसा. बट वॉट एवर मे बी द रिजन त्या व्हिडिओंतल्यान खूब गजाली दिसून येता की सरकाराक खंय तरी भंय दिसपाक लागला की आपली इमेज घाण जाल्यार ती लीक करपाक जाय म्हणून तो व्हिडिओ ताजे कडल्यान काडून घेतला. डिस्कशन जाल्लें काय म्हणटा हेजे क्वेश्चनिंग नाही नॉर्मल इंटरगेशन तेच रे. सी बेसिकली इट इज ओनली टू हॅरेस मी, टू कॉल मी हियर, टू कॉज मी सम डिस्कम्फर्ट वीच इज नॉट हॅपनिंग. आमी सुसेगाद येयले सुसेगाद वता सुसेगाद आसतले जितले परते आपयता तितले परत येतले. तुमकां कॉन्टॅक्ट बी केल्लो तेणी ह्या दरम्यान तो भायर सरलो तेन्ना आनी ताका वळखत ना सगळें म्हाका कित्याक कॉन्टॅक्ट. तेणें काल म्हणिल्लें की तुमकां तो व्हिडिओ तेणें काडून तुमकां व्हॉट्सॲप केलो सांगितलें तेणें व्हिडिओन एक म्हटलें ज्या एक्युजान फाटल्या फाट तो व्हिडिओ धाडलो त्या एक्युजाचेर विश्वास करचो न्ही म्हणून खुद्द चीफ मिनिस्टरान सांगलें आनी खुद्द तुमकां DGPनूय सांगलें. ताज्या कालच्या व्हिडिओचेर कितलो विश्वास करपाचो काय ना तें DGPकूच सांगनी आनी चीफ मिनिस्टराक सांगनी. अमित बाब अशी आमी पळयता केसी जाता बाणस्तारी केस जाली हे केस जाली मेन जे आसा ते सायडीक उरता आनी अमित पालेकरूच फुडें पावता सगळें. अमित पालेकर इज द मोस्ट सॉट आफ्टर गोंयचो हिरो जाला आसतलो हांव. दॅट इज वाय आय एम बींग मेड पार्ट ऑफ एवरी पिक्चर दॅट इज कमींग. बट ऑल सेड एंड डन सी हांव एक सामान्य नागरिकाच्या हातून म्हणटा की हें बरोबर न्ही की पॉलिटिक्स ही गोंयान राजकारण हें गोंयान कितलीं वर्सां जालेंच चल्लां. पूण राजकारणाची पातळी जी आसा काल हांव एक मिडिया रिपोर्टांतल्यान मी पळयतालो की सर्टन डिस्कशन वॉज गोईंग ऑन की राजकारणाची पातळी. आय थिंक दॅट पर्सन इज बीन इन मिडिया एज अ रिपोर्टर फॉर लास्ट 25-30 years आनी ताणें जें म्हणलें तातूंत म्हाका खुबशे तथ्य दिसता की राजकारणाची जी पातळी आसा
आनी राजकीय हेवेदावे सेटल करपाची जी पातळी आसा आनी राजकीय स्वार्थाची जी पातळी आसा आनी राजकीय सुडाची जी 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 पातळी आसा ती एकदम सामकी सकयल्या लेवलाक पावल्या आनी म्हाका दिसता इतलें घाण राजकारण आमी हाजे पयलीं केन्नाय पळोवनाशिल्लें. हांवूय राजकारणांत 35 इयर्स जालीं आसा. 35 वर्साच्या राजकारणांत आमी इतलें घाण राजकारण पळोवनाशिल्लें. Today, I think it has reached the peak of the dirty politics that is being played right now. And I don't think that this should be the state of Goa. Goans have to understand this. एक मागणी करता गोंयकारां कडेन की विचार करा. आयज म्हाका फाल्यां तुका ज्या जाग्यार हांव आसा थंय फाल्यां खंयचोय गोंयकार आसूं शकता, खंयचोय आवय बापूय भुरगे पूत भाव भयणी आसूं शकता. तेन्ना विचार करा की 27 हेंच अशेंच आसपाक जाय की तुमकां बदल घडोवन हाडपाक जाय. पुलिसिंगान आसूं, राजकारणान आसूं, तुमच्या जिवनान आसूं, तुमच्या प्रत्येक गोश्टीन जो प्रयत्न सुदारपाचें तुमचें लायफ करपाचो आसत जाल्यार हेंच राजकारण अशेंच चलत रावपाचें काय ह्या भारतीय जनता पार्टीक तुमी बदलतले हो विचार प्रत्येक गोंयकारान करता. जी इन्व्हेस्टिगेशन आज एजन्सी आसा त्या इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीचेर आरोप केला सुलेमान सिद्दीकीन. ते आरोप खरे आसा खोटे आसा हांव नकळो. कारण आज ताणें ते व्हिडिओ केले मागीर ताका फोर्सफुली दुसरो व्हिडिओ करपाक प्रोबेबल लायला. ह्या सगळ्या व्हिडिओंतल्यान एक गजाल दिसून येता की ना आरोपीचो ना म्हजो ना तुजो ना गोंयकारांचो पुलिसींचेर विश्वास उरला, इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीचेर विश्वास उरला. तेन्ना इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीच जर आज एक्युजडाच्या डोकान आसा